हे शिकोवपाक बाबान आनी बाबाचो 100वा वाडदिवस हो साजरा करतना हे सगळे बाबान जे शिकयल्ले जे सगळे कोर्स आसा ते आज घेवन आमी हांगा येयला. तर भगवान बाबाचे अवतार हो एक कथुचच राम अवतार पळोवना आमी, कृष्ण अवतार पळोवना. भगवान श्री सत्यसाई बाबा अवतार आमी पळयलो. म्हाका 43 इयर्स जाले पुट्टपर्तीक वयता हांव. तर भगवान बाबाची शिकवण अशी आहा की एक बऱ्यांत बरो मनीस कसो जावचो, कसो म्हणजे भारतीय जी संस्कृती आसा ती कशी आसची, एक आश्रम कसो आसचो. जो पुट्टपर्तीक जो आश्रम आसा न्ही, तर एक ऋषी मुनीन जे पळय आश्रमाचे जे गणित घालून दिल्ले त्या प्रमाणे तो आश्रम आसा. ज्या जाग्यार हुंडी पयशांची ना, अध्यात्मान बाबा एक मोठी फुलां घाल, नाल्ल फोड, हात अशें न्ही. सेवा मार्ग बाबान अशें म्हणजे जशें भगवतगीतेन सांगलां सेवा मार्ग, भक्ती मार्ग आनी ज्ञानमार्ग, तशेंच बाबांनी तशेंच केलां. आमचो हें एज्युकेशनल, मागीर सेवा आनी हें भक्ती मार्ग हे तिनी तेतून घेतला बाबान आनी त्या प्रमाणे आमचे सगळे विंग्स हे तिनी विंग्स चलतात. सो आज हें हांगा हाडपाक कारण कितें की प्रत्येक मानवान लव ऑल सर्व ऑल ह्या प्रिंसिपलान चलचें, जेणे करून तेंचे मुक्ती मार्गा कडेन वचपाक मार्ग हो. हेल्प एवर हर्ट नेवर, मानव सेवा माधव सेवा हे मुद्दे आयज कितें आज भुरग्यांक अभ्यास ना, वाचन ना, जाल्यार तांकां हे मुद्दे कळचे की इन शॉर्ट वे कशें जगप. तो एकंदरीत बाबान ह्या कलियुगाक जाय न्ही त्या प्रमाणे मांडणी घालून दिला. जशी शिर्डी बाबान श्रद्धा आनी सबुरी शिकयली, तशें भगवान बाबान सत्य, धर्म, प्रेम, शांती, अहिंसा हे गोष्टी शिकयल्या आनी हे जे सगळे बारीक बारीक गोष्टी बाबान शिकयले त्या आचरणांत आमी हाडपाक प्रयत्न करता. आनी भगवान बाबा कर्म मार्गाचेर चड भर दिला, कित्याक सेवा एक्टिविटी खूब आसता आमची. ताणे अवतारान एक नांव दिलां आपलें की सत्यसाई सेवा ऑर्गनायझेशन. फर्स्ट टायम, कित्याक अशें कृष्ण अवतारान जावना, राम अवतारान जावना. सो कर्म मार्गाचेर आमचें चड भर आसा, जेणे करून आमचे मेडिकल वॅन आसता, मेडिकल कॅम्प्स घेतात आमी. नारायण सेवा म्हणजे गरीब वस्तून वचून जेवण घालतात. अशें खूब अशें आमचें हें आसा, तें साधना बी तशी आसा. सो स्वामीन आमकां जें पळय इतकें शिकयलां तें आमी आचरणांत आनी भुरग्यां पर्यंत पावोवपाक हो एक प्रयत्न. ऑल ओवर बाबाच्या 100व्या वाडदिवसा निमित्यान आमचे सगळे म्हणजे ऑल ओवर इंडिया 5 रथ हे अशे येयलात आनी वेस्ट विंगाक आमी पडटा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आनी गोवा. आनी अशें एक आमी भाग्यवान की हे 4 स्टेटा पेक्षा पयलो रथ हो आमच्या करमळे गोंयान येता. हें आमी भाग्यवान समजतात, कित्याक आज हो येवप म्हणल्यार भगवान बाबा तेजेर बसून येवप. कारण भगवान बाबा सगळे कडेन आसा, जरी तेंचे फिजिकल आज ना जाले. भगवान बाबा 1968 येयले गोंयान, 1970 येयले आनी आज तेंचो रथ हांगा येयलो म्हणल्यार आमचे भुरगे इतके आनंदीत जाला की स्वामी तेजेर बसून आयज आमकां इतलो मार्गदर्शन करपाक, आमकां फुडें व्हरपाक इतली तयारेन हांगा येयला आनी आमचे तेजी कृपा वर्ष आमचेर अवश्य आसतलो. तर सगळ्या भक्तान लोकांनी हेजो चान्स घेवचो आनी तेंच्या कृपा आशिर्वाद पात्र जावचे इतलें सांगून रथ खंय वतलो? रथ खंय वतलो, खंय आसतलो गोंयान? आतां जे आमचे 9 समितीज आसा, फॉर एग्जाम्पल करमळी समिती आहा, पणजे समिती, वास्को समिती, थंय तो ऑलरेडी वचून येयलो, रात्री तो मडगांव येयलो. तशेंच आमचे सावड्डे समिती आसा, फोंडा समिती आसा, कुंडय समिती आसा, अशें जे रायबंद्रा समिती आसा. 9 समिती आसा न्ही, त्या समितीन जे सगळे भक्ता तेंच्या काना कोपऱ्यान गोंयाचे वयतलो फक्त एक मेसेज घालपाक, प्रेम प्रवाहिनी घेवन. सो हो एक उद्देश घेवन आमी हो रथ आयज पुट्टपर्तीच्यान ब्लेस्ड जे पादुका आहा भितर ते पादुका ब्लेस्ड लोकांक हात लावपाक मेळचे आनी तांकां कृपा आशिर्वाद मेळचो आनी सगळ्यांचो कल्याण जावचो. कारण स्वामीन हो मार्ग दाखयलो. इट इज समथींग डिफरंट फ्रॉम द अदर जे आमचे जे पयलींचे अवतार जावन गेले, वॉट इज समथींग डिफरंट. पुट्टपर्ती सारको एक आश्रम जे ऋषी मुनींनी चिंतलेले तसो आश्रम आमकां आज पळोवंक मेळटा. ज्या जाग्यार वेदा, भजन जावं हे सगळें थंय चलता, सेवा मार्ग. आनी हे आश्रमच पळयल्यार की ज्या जाग्यार बायलांनी कशें आसचें नीटनेटकें, दादल्यांनी कशी सेवा करची. साईराम एकच नामस्मरण, जे नामस्मरण एकच साईराम एक नांव कळल्यार खंयच्या भाशेची गरज ना. असो जो आश्रम क्लीन, नीटनेटको, टायम टू टायम, 9 आश्रम बंद म्हणल्यार बंद, अशी जी ऋषी मुनीचो आश्रमान जी आसताली ती आज पुट्टपर्तीकच आमकां पळोवंक मेळटा. भगवान बाबाचे एवरी 8 दिसांनी सेवादल चेंज जातात. संपूर्ण आश्रम सेवादल चलयता. आज जर महाराष्ट्रा गोवा टुगेदर सेवा करतात न्ही, मार्च आनी सप्टेंबर,
तशेंच जर दुसरे वयशी परत मध्य प्रदेश आनी दुसरे स्टेट येता विदीन 1 तास सगळे शिफ्ट चेंज जाता आनी सगळे कार्यक्रम असो चलता. बाबाचे सुपर हॉस्पिटल आहा पुटमर्ती ज्या जाग्यार परोपकारार्थम इदम शरीरम म्हणजे परोपकार करपाक हें शरीर आसा हें भगवान बाबान सांगलां त्या प्रमाणे आमच्या बाबाची हॉस्पिटलां चलता. सगळ्या माध्यमाच्यान बाबाची सेवा जाता. खूब आनंद जाता की आज ह्या प्रांगणात आमकां भगवान बाबाचो रथ पावला. सो सगळ्यांक धन्यवाद. साईराम. नाव सांगता मातशें तुमचें? मी महेश पावसकर, स्टेट प्रेसिडेंट गोवा.